नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरकार पळया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन आंध्र प्रदेश आणि केरळाच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर आसात. आंध्र प्रदेशांतल्या नॅशनल अकॅडमी ऑफ कस्टम्स अप्रत्यक्ष कर आणि घोळी वखदांच्या नव्या कॅम्पसाचे उक्तावण करतले आणि भारतीय महसूल सेवेच्या 74 आणि 75व्या गटांतल्या प्रशिक्षण अधिकारी तशेंच भूतानच्या रॉयल सिव्हिल सर्व्हिसेस प्रशिक्षण अधिकाऱ्यांबरोबर संवाद साधतले. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भोंवडेची सुरवात अनंतपूर जिल्ह्यातल्या वीरभद्र स्वामी देवळाक भेट दिवन केली. थंय पूजा अर्चना आणि भजन कार्यावळीत तांणी वांटो घेतलो. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नार्कोटिक्स अकादमीच्या नव्या कॅम्पसाचे उक्तावण करतले. हे विशीं सीबीआयसीचे चेअरमन संजय कुमार अग्रवाल हांणी ह्या प्रकल्पाविशीं अधिक माहिती दिली. समुद्रम का कैंपस करीब 500 एकड़ की ज़मीन पर फैला हुआ है और इसका निर्माण कार्य लास्ट ईयर जुलाई में शुरू हुआ और 18 महीने की कम अवधि में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया और अब इसका इनॉग्रेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री करेंगे. इस कैंपस के बारे में ये बताना चाहूँगा कि इस कैंपस में हमने इसको ग्रीन कैंपस बनाया है. यहाँ पर हमने 2.7 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन की भी व्यवस्था रखी है. हम इस कैंपस में एआई तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम चलाते हैं और इस दिशा में हमने पिछले 3 साल में करीब 3,500 अधिकारियों को एआई तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में ट्रेन किया है. उपरांत प्रधानमंत्री ह्या कॅम्पसाच्या प्रशासकीय विभागाक भेट दितले. ह्या प्रकल्पाचे मुखेली नारायण स्वामी हांणी हे विशीं अधिक उजवाड घालो. कैंपस 500 एकड़ है. नया कैंपस है अंडर द मिशन कर्मयोगी ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन ब्रॉट अप एंड ऑल द best technology has been used for teaching, applying the national standards. हमारे पास अभी immersive learning technology है. सारे concepts like environment, solar panel, rainwater harvesting, biodiversity park, cyber forensic, all the facilities are created here. आंध्र प्रदेश भोंवडे उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरळाच्या कोची वाठाराक भेट दितले. ह्या वेळार महाराजा महाविद्यालय खेळा मैदान ते सरकारी अतिथी घर मेरेनचो तांचो रोड शो आयोजित केला. हे विशीं भाजपाच्या कार्यकर्त्यां मदीं उमेदीचें वातावरण आसा. भाजपाचे केरळ राज्य प्रभारी आणि दूरदर्शन कडेन उलयतना कार्यकर्त्यां मदीं आशिल्ल्या उत्साहाची अधिक माहिती दिली. केरल में प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत ही जबरदस्त लहर चल रही है. लोगों ने एलडीएफ को देखा, यूडीएफ को देखा और प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह से पिछली बार युवम रैली में कोचिन में और अभी विमेंस रैली में थ्रिशूर में जिस तरह से भीड़ उमड़ आई, वो दर्शाता है कि मोदी अब घर घर केरल में कैसे पहुंचे हैं. ये रोड शो बहुत महत्वपूर्ण जगह पे जा रहा है और पूरा कोची उमड़ आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है. फिर कल हमारे शक्ति केंद्र इंचार्जेस की बैठक है. प्रधानमंत्री पब्लिक कार्यक्रम भी करते हैं लेकिन संगठनात्मक कार्यक्रम भी करते हैं और फोकस है क्योंकि केरल में हम खाता ही नहीं खोलेंगे, कम से कम 5 सीटें इस बार जीतेंगे. केरल की राजनीति पूरी तरह से बदल रही है. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज मेघालयाच्या तुरा हांगच्या बालजेक विमानतळाचेर आपमजत वांगडी गटाच्या वांगड्यां कडेन संवाद साधलो. तशेंच तांणी संकुलाचो बुन्यादी फातर बसयलो. 2047 मेरेन देशाक विकसीत राष्ट्र जावपाची दृश्टी साकार करपा खातीर सामाजीक, अर्थीक, राजकीय आनी आध्यात्मीक मळार बायलांचें सशक्तीकरण गरजेचें आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ह्या वेळार सांगलें. अर्थीक आत्मनिर्भरतायेक लागून बायलांक आत्मविश्वास येता. देशाच्या सामाजीक अर्थीक उदरगतींत बायलांक योगदान मेळचें हे खातीर सरकार प्रयत्न करता अशेंय तांणी सांगलें. आपमजत गटाच्या वांगड्यांनी हेर बायलांचो हात धरून तांकां मुखार व्हरपाचो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. Numbers in the socio-economic development of the country. Several steps have been taken to improve women's participation in the workforce. Many protective and supportive provisions have been included in labor laws. The government has launched many schemes which have proved helpful in raising the standards of living of women.
अयोध्येत रामलल्ला प्राणप्रतिष्ठा पूजनाच्या विधीक आयज सावन सुरवात जाल्या. 21 जानेवारी मेरेन ह्यो विधी चलतल्यो. 22 जानेवारीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हाजेरींत प्राणप्रतिष्ठा सुवाळ्याक सुरवात जातली. पुराय सप्तकभर शार आनी खेड्यांनी पोंट्यो पेटोवन दीप प्रज्वलन, सांस्कृतीक परिसंवाद, भजन रात्र, कलश यात्रा अशा आध्यात्मिक उत्सवाक आयज सावन सुरवात जाता. तशेंच आयज सावन राज्यांतल्या सगळ्या देवळांनी स्वच्छता मोहीम राबयल्या. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामा विशींचो नियाळ बसका आयज पर्वरी सचिवालयात जाली. ह्या बसकेक गोंयचे मुखेल सचिव, गोयल आनी महसूल मंत्री आनी पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सरात तशेंच हेर सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. हे बसके उपरांत खबराकारां लागीं उलयतना मंत्री बाबूश मोन्सरात हांणी कंत्राटदारांक दिल्ल्या तारखे मेरेन कामां सोंपोवपाच्या विशींचो नियाळ घेवपा खातीर ही बसका घेतिल्ल्याचें सांगलें. Now each contractor basically does what's called, and each contractor has got a different basically jobs of theirs to be done. So basically we try to have a date or deadline for each contractor when their job will be completed. Because what happens now, all the sewage lines and all those things should be laid down. It is only after that then the roads will be done. So until unless you have a deadline for the sewage, for the completion of the sewage, then only the road thing can be taken up. So everyone, we have taken basically everyone on board. Now as far as the deadline is concerned, so no contractor basically should miss the deadline. Because if you miss this deadline, then that deadline gets extended. My thing is basically to see that the work is complete by deadline by 31st. Where the people don't suffer henceforth. Now for these some days people will have to take a little bit of trouble as far as the vehicles and all that. They will have to walk to even to go to their shops and all, because the vehicles will not be allowed when the work is going on. सरकार 48 हिमोफिलियाच्या दुयेंतीक फुकट उपचार दितल्याची घोषणा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केली. तशेंच गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत उपचार घेवपी SMAच्या 4 दुयेंतीकूय फुकट उपचार दितले अशें भलायकी मंत्र्यांनी सांगलें. दर वर्सा 200 ते 300 ब्रेस्ट कॅन्सराच्या दुयेंतींची नोंद जाता. ह्या फाटभुंयेर ब्रेस्ट कॅन्सर दुयेंती खातीर नवे वखद उपलब्ध करतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. आनी ह्या वेळार गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे डीन डॉ. शिवानंद बांदेकर हाजीर आशिल्ले. गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान डिसिजन घेतलेला की आयजच्या दिसा गोंय राज्यांत 48 भुरगे आसात. ते 48 पूर्ण भुरग्यांक आमी ते ट्रिटमेंट आमी फ्री ऑफ चार्ज आमी ते ट्रिटमेंट आमी दितले. गोवा मेडिकल कॉलेज एंड आरोग्य सेवा हे 48 भुरगे जे आसा, जे लिस्ट आयजचे दिसा आसा, हेजे फुडें ते कोण भायरचे गोंयचे आहा ते सगळे मागीर आमी विशय आमी चर्चा करूया. आयजचे दिसा हे सगळे गोवा एकूच अशें राज्य आसतलें जे खंय पूर्णपणे 100% हेमोफिलिया पेशंटाक आमी रॉसच्या बरोबर जे MOU करार केल्लो तेंच्या माध्यमांतल्यान हे ट्रिटमेंट आनी तेंचे सहकार्यान तेंचे CSRच्या माध्यमांतल्यान आमी हे करपाक शकले. 48 पेशंटाक पूर्णपणे फ्री ट्रिटमेंट दिले वयतले आनी हे गोंय राज्यांत आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या माध्यमांतल्यान आनी DHSच्या माध्यमांतल्यान हे दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हे हेमोफिलिया हे गोष्टी फुडें व्हरपाक आमी म्हणटा एक रेव्होल्युशनरी कन्सेप्ट आनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आमी जे इंजेक्ट करता भुरग्यांक, मेन म्हणजे कितें आतां डीन बी सांगतलो की हे सगळे जे ब्रिडींग डिसऑर्डर्स आनी सगळे गोष्टी जे आसा हे सगळे गोष्टी योग्य तरेन तांकां ट्रीट करून तांकां एक बरें जीवन दिवपाचें काम गोंय राज्याच्या सरकारान केल्लें आसा. उत्तर भारतांत शिंयाची ल्हार चालूच आशिल्ल्यान दाट धुक्याची परिस्थिती पातळ्ळ्या. ताचो परिणाम रेल्वे आनी विमान येरादारीचेर जाला. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही परिस्थिती फुडले 5 दीस पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, उत्तर प्रदेश आनी बिहारात चालूच उरतली. पंजाब, हरियाणा आनी दिल्लीच्या चडशा वाठारांनी उण्यांत उणें तापमान 2 ते 5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. भारताचो टेनिस खेळगडो सुमीत नागल हांणी ऑस्ट्रेलिया उक्ते टेनिस सर्तींत उत्कृश्ट सुरवात केल्या. सुमीत नागलान आपल्या पयल्या मॅचींत अलेक्झांडर बुबली हाका हारयलो. 139वें मानांकन आशिल्लो सुमीत नागल हो भारतीय टेनिस खेळगडो रमेश कृष्णन हाचे उपरांत खंयच्याच क्रमवारीत आशिल्ल्या खेळगड्याक हारोवपी पयलो भारतीय खेळगडो थारला. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.
तुमका सगळ्यांक भूक लागल्या? आपको भूक लगी है? सगळ्यांक लागला न्ही? आमी कितें तरी खावपाक करूया.